पणजे मांडवी न्हंयक फ्लोटिंग सिटीचे स्वरूप आयला। कसिनो, पर्यटक, क्रूज बोटी, बार्जी आणि हेर बोटींचे हिस्पा भायर ट्रॅफिक जाला। ऑब्झर्वेटरी टावर आणि पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पाक लागून हेच चित्र जुवारी न्हंयतूय तयार जातले म्हूण थळाव्या सयत पारंपारीक नुस्तेकारांक भंय। तांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। हे पणजेंतल्या मांडवी न्हंयतले चित्र। दिवजा सर्कला कडल्यान ते कला अकादेमी मेरेन रस्त्यान यो वच करतना कसिनोच्या ऑफिसांनी मांडवी दिश्टीच पडना। मांडवीन कसिनो बोटी, क्रूज बोटी आणि हेर बोटींची गर्दी पडल्या। आता तर मांडवीन डेल्टिन रॉयलाची महाकाय कसिनो बोट येवपाची आसा। या सगळ्याक लागून मांडवी न्हंयवेलो ताण तर वाडटाच, मात कोयर आणि आवाजाचे प्रदूषण न्हंयतले जैवविविधताय सयत लोकांकूय बादता। कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडल्यान मेळिल्ल्या पणजेंतल्या मांडवींतले बोटींचो आंकडो पळयत जाल्यार परिस्थितीचो स्पष्ट अंदाज येता। मांडवीचेर ताण, कसिनो आणि हेर बोटींचे हिस्पा भायर ट्रॅफिक। 224 बार्जी, 25 लेजर बोट्स, 72 कॅटमराइन बोट्स, 1679 प्रवासी बोटी, 6 कसिनो बोटी, 22 सेलिंग बोट, 12 टँकर, 17 टग, 4 हेर, 225 इनलँड प्रवासी बोटी, 3 फ्लायबोर्ड बोटी, 381 जेटस्की, 669 कायाकिंग बोटी, 2 पॅडल बोटी, 261 पॅरा सिलिंग बोटी, 6 स्टँड अप पॅडल बोट्स, 21 सर्फ बोटी, 4 विंड सर्फिंग बोटी, वट्ट 3623 बोटी। हे जाले मांडवींतले चित्र। हाचोच हुस्को कुट्टाळीच्या थळाव्यांक आणि पारंपारीक नुस्तेकारांक पडला। नव्या जुवारी पुलावेल्या ऑब्झर्वेटरी टावर आणि पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पा खातीर पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आता सावनूच बोटींचे नोंदणी खातीर अर्ज येवपाक लागल्यात म्हूण माहिती मेळटा। मांडवी उपरांत आता जुवारी न्हंयतूय कसिनो, पर्यटक, क्रूज बोट आणि हेर बोटींक लागून सगळो इबाड जातलो म्हूण थळाव्यांक हुस्को। स्पेशली फॉर सांकवाळकारांक देखून आता मुद्दो घेवपाक सोदता, मेनली बिकॉज ही प्रोजेक्ट सपोज जाली 270 crores वेस्ट केले गव्हर्मेंटान। आता ती रेव्हेन्यू कोणा वयतली हूं वयतली आमकां खबर ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ते मुठाय गोंयकारांक काम मेळटले ते शुअरिटी ना। सेकंडली हे जो आमची जुवारी रिवर इज अ ब्युटिफूल रिवर, पीसफूल रिवर हा आमची फाटल्यान सद्या ही जातली सेकंड मांडवी रिवर। जशे कसिनो गायलो आहा ती मांडवी रिवरान ते बोटिंग क्रूज हालोले ते सेम बोट क्रूज एट कसिनोज हिंग जातले ही प्रोजेक्ट येयल जाल्यार हिंगा कित्याक म्हणून तुका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्युरिजम येतली हिंगा ती अट्रॅक्ट दोज रिच पीपल जे कोण ग्रेस लोक आहा ते येतले हितून मजा करपाक। कित्याक हितून चांगलो नायट लायफ आसतले। विथ नायट लायफ आसा जाल्यार दिस विल अट्रॅक्ट ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन आणि हे आमची गांवांत येतले। सद्याक आमगे सोबीत सुंदर गांव पीसफूल आहा ते आमकां पीसफूल दवरपाकूच जाय। पूण हेसो प्रोजेक्ट येयल जाल्यार स्पेंडींग 270 crores विच इज नॉट गोइंग टू बेनिफीट एनीबडी इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी। म्हाका दिसता की आमकां फायदो जातलो म्हणून। सेकंडली म्हळ्यार कितें आमचे हे जुवारी रिवरान जायते मॅंग्रुव्स जाय सद्याक आनी आमचो गांवचो लोक हे जुवारी रिवरान येता नुस्तें धरपाक आनी जायते लोकांक नुस्तें मेळटा, नुस्तें खावपाक मेळटा, बरोबर नुस्तें मेळटा। ते नुस्तें मारतले, मोतले नुस्तें, मॅंग्रुव्स मोतले आमगेले। हे आमचे सगळे इको ट्युरिजमाचे खावपातले आमचे। कित्याक लागून सद्याक आयकोन येयला की ऑलरेडी जायते फायल्यो येयल्यो आहाय इन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जे परमिशन मागतात तेंगे बोट हिंगा हाडून डॉक करपाचे। पूण आयज आमकां अशें दिसता की गोंयचो सरकार जो आसा जो ट्युरिजमाच्या नांवाचेर आमचो लायव्हलीहूड काबार करपाक सोदता। आयज जुवारी बेयान आमकां आयकूंक अशें दिसलां की परमिशन दिता फॉर यॉट्स एंड फॉर अदर ट्युरिजम एक्टिविटीज। आता ट्विन टावराच्या नांवाचेर जोरी ट्युरिजम जोरी जुवारी बेयान तुमी करपाक सोदता, आमी गोंयचे फिशरमॅन आनी स्पेशली लोकल कोर्तालीचे फिशरमॅन हेजेर ओपोज करतले। कित्याक जुवारी आनी चिकाली बे दिस इज अ मरीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया। आता हितून दिस इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एंडेजर्ड स्पिसीज जे विंडो पेन ऑयस्टर्स पळय आसा जे आख्खे एशियन पळय आहा। दिस इज वन ऑफ द ब्रीडिंग स्पॉट्स फॉर दीस स्पिशीज विच इज बीन प्रोटेक्टेड अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आता सरकार जो आसा एक सायड आमी मरिना नाका म्हणून बोबाड करता, दुसरी सायड जी आसा हे ट्युरिजमा नांवाचेर यॉट हाडपाक सोदता। आता आमी पळयलेलें आसा की ह्या भागांनी जे चिकाली, सांकवाळ ह्या एरियांनी अप टू केलोसी ह्या एरियांनी जायते हजारांनी फिशरमॅन आसा जे शेण्यांनी हो तिसऱ्यो कालवाचेर जगता।
मांडवी न्हंयेन घडपी चुकीच्यो गजाली लक्षांत घेवन त्यो जुवारी न्हंयेन जावपा पासत टाळपाक जाय. पर्यटन म्हत्वाचें आसाच, मात तेच बरोबर सैमाची राखण आनी थळाव्या सयत पारंपारीक नुस्तेकारांचें अस्तित्व राखून दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें. न्हंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करून जुवारीन बोटींचे नोंदणीक मान्यताय दिवप गरजेचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश गांवकर.